जी फिशरमॅन ट्रॅडिशनल फिशरमॅनांक सबसिडी मेळटा आनी आयज पासून ते एसटी लोक आहा आमचे तिसवाडीचे फिशरमॅन तिंगा आयज पासून सबसिडी मेळोंक ना आनी जेन्ना आमी दोनदा फिशरी डिपार्टमेंटान गेले इन्क्वायरी करपाक आनी आमी डायरेक्टराक मेळले ते थोडे ऑफिसर म्हणटा की आमी फायल धाडलेली सीएमान तुमची फायल पेंडींग दवरला आनी एक दोनूयदा आमकां एकूच रिप्लाय जेन्ना आमी ताका विचारलें एसटीचो फंड्स कितलो जालो ते म्हळ्यार 1 करोड तुमकां सँक्शन जाल्लो जाल्यार हांवें विचारलें थिंगा 23 ते पयशे मेळपाक जाय आसले 23 जाले 24 मेळोंक ना 25 मेळोंक ना म्हणजे एका गुन्यांवकारी कोण आनी तिचो एक रिप्लाय कितें आसता म्हणजे अगेन्स्ट कहो फिशरमॅनाची कितें विचारल्यार म्हणटा ते कितें तुमकां जाता तें कर करपाचो इशू ना जाता तें करपाचो इशू ना हांवें तिका सांगलें आमकां कितें करपाक जाता तें कोण सांगता ऑफिस थोडे ऑफिसर आहा डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट ऑफिसर आहा ती तुमकां जाता तें कर कोणाक सांगता थिंगा सांग अशें आहा ऑफिसर देखून ही प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार हे आमचे पयशे आमकां मेळना आमी ते आयज टॅक्स आहा तें फिशरीन डबल ट्रिबल केलेलें आसा पूण ही सबसिडी पयलीं तुमी जाणा 50 मेळटाले ते 30 केले आमी लेटरान दिवन ते 30 दिया न्हू आनी हे एसटीचे फंड्स आनी जरी तर एसटी जर सेंटराक सान फंड्स येता आनी रिटर्न गेलो मागीर सेकंड टायम फंड्स येवपाक जायते प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते चिंता की गोंयान एसटीच्या लोकांक गरज ना पयशांची ताका लागून मेन सीएमाच्या कानार वचपाक जाय की डिपार्टमेंटान सांगलां तुवें आमची फायल पेंडींग दवरला म्हणून 23 आनी हांव सीएमा कडेन मागता जरी तर आमी कोर्ट उलयता जे तुवें आमकां आमच्या बरो एक मिटींग अरेंज करा त्या फिशरी डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू तिकाय आपय हांव सांगता ते कोण कोण जेन्ना आमी गेला तेन्ना तिकाय आपय म्हणून आनी तिचीय नांवां सांगता तुका फुडल्यान जावं दी कोणाक लागून हे पयशे पेंडींग उरले आनी 23 पयशे जरी तर हे 23 30 हजार दिवपाक रडटा जाल्यार आनी व्हडले स्किमी करता तुमी आनी फिशरी मिनिस्टर तुवें फाटीं कांपाला व्हडलें एक फंक्शन केलें 100 कोटीचें तेन्ना तुका एप्रुवल लागना आहलो आनी ते 30 हजारांक तुका एप्रुवल जावं पडटा आनी आनीक एक सांगता की ते आमकां 1 कोटी सँक्शन जालो एसटी लोकांक ते म्हणटा 25% पयलीं पास करून घेवंक जाय म्हणजे 25% 25 लाख आतां हेजे 4 भाग जाले न्हू आमचे 1 कोटी जेन्ना सँक्शन जालो तेच पास करून दिवचें आहलें लोकांक आयज अशें जालेलें आहा की लोकांक नुस्तें कमी मेवता तुमी आतां फाटीं तुमचो एक पयलो न्यूज फिशरी मिनिस्टर म्हणटा कितें एलईडीचो इशू वाडलेलो एलईडी लायट ती घालपाक मेन गुन्यांवकार फिशरी डिपार्टमेंट आनी फिशरी मिनिस्टर आयकलां स्टेटमेंट तें जालां पूण ड्रोनाचे खबरो सोड एवॉर्ड दिवपी मनीस तूंच जे एलईडी लायटी घालून नुस्तें मारता थिंगा एवॉर्ड दिवपी डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटाक लागून आयज पाड पडलेलें आहा इल्लीगल देखून बंद जायना तो हे जी सबसिडी पळय बारीक लोकांक कितें मेवता ह्या डिपार्टमेंटाचे मनीस सारके ना सगळे मिनिस्टर कितें आयज आहलो मिनिस्टर फाल्यां दुसरो जातलो पूण डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू ते सारके आसपाक जाय नाजाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार येवंक पडचें ना ताका लागून हांव सीएमा कडेन मागता तूं केन्ना पळय आमी एनी टायम तुज्या बरोबर मिटींग करपाक रेडी आनी ज्या ऑफिसरान सांगलां तुजें नांव ज्या फिशरी घेवन त्या ऑफिसरांक तुज्या फुडल्यान तूं विचार कोणाक लागून फायल पेंडींग उरली काय सबसिडीची एसटी लोक हे तिसवाडीचे लोक एसटी लोक आमी तेजें कितें वायट केलां सीएमा कडेन मागता हांवें तुजें वायट कितें केलां फिशरमॅनान हे लोकांक तुजें ना न्हू जे एसटी लोकांचे पयशे तर मेवपाक अशें तुमी त्रास करता जाल्यार आनी कोणाच्या फुड्यान वयतले आमी वयल्यान मागीर सेकंड टायम सांगता तुमी कोण चल्ले एमएलएच्या फुड्यान वच तिका सांग फाटीं आमी तशेंच आमची तालिगांवची एमएलए कडेन गेले ती 48 जाणांचे पास करून घेतले आनी एवरी टायम आमी मिनिस्टर एमएलएकूच तर सांगले जाल्यार आमी फायदो कितें आमचो फिशरमॅन म्हणून डिपार्टमेंट कित्याक आहा हें आनी तिचे दादागिरी पळय तूं कोणाक सांगता थिंगा सांग वच कोणाच्या फुड्यान आमकां पडलें ना म्हणटा ते चलो म्हणटा तुमी आनीक एक तेणी सेकंड व्हडली मिस्टेक केला जेन्ना आमी फायली सबमीट करता पेट्रोल सबसिडी थोड्यांच्यो मे जुनान फायली दिले तिच्यो फायली पास केला आनी फेब्रुवारी मार्चान फायली दिल्यांच्यो तुवें फायली दवरला विचारल्यार सांगता ना आमी लेटर वायज काडटा न्हू अरे आमी लेटर वायज काडटा म्हणजे कितें तूं जुनाचे फायली पास करता आनी फेब्रुवारी सांगता म्हणजे कोणाक सांगपाचें फाटीं हांव ते साबी वता सेक्रेटरी कोण आहा तो फिशरी मिनिस्टर ताका मेवलो ताकाय सांगलें तेज्या कानार घातलें हांवें तेज्या पीएक फोन केलो प्रथमेश सर म्हण आमकां अपॉयंटमेंट दी तो म्हणलेलो मिनिस्टर ना कित्याक आमकां अशें कितें प्रॉब्लेम जाला हांवें एसटीचे पयशे 23 अजून ना येवंक ना थोड्या लोकांक तो म्हणालो पळयता आपूण कितें करता आनी कितें करतलो 23 जाले 25 जाले कांय ना फायदो हो जाणा हो हेजी बायल हो एक फिशरमॅन तो वळख हेजी बायल फाटले 2 वर्सां जाली बॉडी दुयेंस हो सकाळीं तो दोरयान वयता नुस्तें मारता आनी सोत्या नुस्तें इकोंक वयता आपूण
अरे एका कोणाच्या पयशांची कोणाचे पयशे गेल्लेले त्याचे बायल लागला तुवें ते दिवपाक तरी मेवताले जाल्यार 2 वर्सांचे 23-24 मेवले गेले ते ना सांगले तांकां एवरी टायम कशें म्हणून दीस काडटाले नुस्तेकार एका सगळें तुमी जाणा इल्लीगल चालूच आसता प्रॉब्लेम मेन म्हणजे कितें आहा म्हाका सीएमाच्या कानार वचपाक जाय की डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंटच्या मनशान सांगा तुवें आमची फायल पेंडींग कोण ऑफिसर तो कोणी सांगले ते जे फिशरी डिपार्टमेंट अकाउंट सेक्शन आहा न्हू ते ऑफिसरांनी फुडल्यान सांगला डायरेक्टर आमी फायल धाडले सीएमान पेंडींग दवरला दुसरी ऑफिसर कितें नाव ते कितें अकाउंट सेक्शन आहा न्हू तिचें नांव ते अकाउंट सेक्शन आसता न्हू फिशरीचे त्या डिपार्टमेंटचे ते मनशां कडेन डायरेक्टर कडल्यान मिटींग तुवें पत्ते पत्ते म्हळ्यार ती सांगता न्हू तुका जाता ते कर कोण ती न्हू थोडे ऑफिसर आहा तेजें नांव नको ते ऑफिसर आहा ते सांगूंक लागले म्हाका तुका जाता तें कर सीएमाक नाव सांगपा रेडी आहा कोण कोण ते कोण सीएमाक हांव तिच्या फुडल्यान व्हरून आतां तुका कितें सांगलां हांवें तिणें सांगलां सीएमान फायल आमची पेंडींग दवरला जरी जर सीएमाक आपयता जाल्यार तिंका हांव सांगतलो हे मनीस सांगताले म्हणून फायल तुजी तुवें पेंडींग दवरला की आमकां प्रॉब्लेम काय नाहलो 23 पयशे आयज 25 चलता मरे गव्हर्मेंट ऑफिसर रावता एक दिसा पेमेंट लेट जाल्यार बायलो विसरना थिंगा आनी पयशे खंय घाले काय म्हणून आनी आमी कित्याक रावूं तिचे आमी आयकोपाक पेंडींग दवरपा कारण कितें तुजें रिजन तेंच आमी विचारता रिजन कितें बाबा कितें रिजन तो म्हणटा कितें 25% पास करता अरे 1 कोटी पास जालेले एसटी लोकांक 23 बजेट गेले खंय 24 पयशे खंय गेले तुजे रिफंड केले ना रिटर्न गेले तो म्हणटा की आतां कितें म्हणटा आतां तुमकां मेवचे ना म्हणटा पयशे मेवल्यार ऑगस्टान म्हणटा ते रिटर्न गेले खंय 35 काय 30 लॅक्स आहले आमच्या एसटीचे फंड सुटले रे कित्याक रिटर्न कित्याक गेले ते दिसताले कित्याक गेले ना सीएमान पेंडींग दवरला म्हणटा फायल आमी धाडलेली हे कित्याक नाका जालेले टॅक्सां वाडयता आहा मरे नेट लायसन वाडयलें मागीर फिशींग कॅनोचें वाडयलें सगळें वाडयता आहा कितले टोटल कितले उरले पेंडिंग तुमचे आमचे 30 वाडीचे 40 उरला आनी 40 फिशरमॅन उरला 30 वाडीचे आनी 35 काय 38 लॅक्स उरलेले यूज जाताले न्हू ते पत्ते धाडले ते रिटर्न गोयता न्हू पयशे तो यूज करूंक मेळना जेन्ना बजेट आदी मार्च बिफोर मार्च म्हणल्यार ते यूज करपाक जाय ना ते रिटर्न वयता पयशे तिका दिसता कितें सगळे मरे फिशरमॅन अनपड तिका हांव सांगूंक सोदता सगळे फिशरमॅन अनपड न्हू फिशरमॅनाक मातसो खूब कास्तीक पडटा मातसो टायमूय मेळना तिंगा फिशरमॅन बरे हुशार आहा ते अनपड आहले न्हू ते दीस गेले आतां तिंगा सांगपाक देखून हांवें प्रेस गेला मेन सीएमाक लागून एक आमकां तुकाच जर ह्या फिशरमॅनाचे तर पयशे इतके तुका गरज आहा अडोवपाची जाल्यार म्हाका दिसना आनीक आनी कितें गोंयान बरें जातलें फिशरीचे बरे प्रोग्राम बी करता मरे तें तुका सांगलें 100 कोटी तिणी जेन्ना वेस्ट करता आमी सांगला तुमी कितेंय करा आमी तुमचेर ओपोज ना पूण 100 कोटीक तुका एप्रुवल लागना जाल्यार ते 25 लाखांक तुका 4 हितून कित्याक डिवायड एक्वा फेस्टिवल तुमकां फिशरमॅनाक कितें फायदो जाता एक्वा फेस्टिवल पळय फिशरमॅनाक कितें फायदो आहा कितें फायदो ना न्हू तें सरकार काय आमकां आपयना बाबा कितें कितें करुया आमकां केन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ती न्ही फिशरमॅनाक तिचे आहा ते डिलर बिलर सगळे आहा बसयलेले सनमलो तूं आतां तूं सांग म्हाका आमी नुस्तें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी ती पणसांनी हे ते फोणके मारून नुस्तें पोसपा हेका आमी दोरया सांबाळपाचो त्या नुस्त्याक सांबाळपाचें ते एक्वेरियम बी निघता ते जाणा मरे तिका आयज तूं घालता जे तुका 10 लाख कितें सबसिडी मेवता आनी तिंका 10 लाख सबसिडी ते एक्वेरियम नुस्तें विकतात आनी आमकां फिशरमॅनाक वर्साक नेट कोत्तले जाल्यार नेट जाय कोत्तले जाल्यार 5 वर्सांक 30,000 सबसिडी मेवता 5 वर्सांक 30,000 सबसिडी मेवता आमकां नेटाक आनी हे पेट्रोलाक ते 30,000 मेवता तेवूय सारके दिना आदी कितें आहलें हे 25 जानेवारीसान 25 मे म्हणल्यार 25 पयशे मेवताले अशें आहलें पयलींचेच आतां तशें ना आतां 22 तुका 26 मेव कितली वर्सां जाली त्रास होतो तुमकां आतां हें पाळणें म्हाका दिसता मरे 7-8 वर्सां हांवें चल्लेलें पयशे आमचे आमकां आनी एवरी टायम कितें एमएलएचे मिनिस्टराक सांगपाचें हें गरज ना रे बारीक रे ते कितें जॉबाक लागून कोण भोंवना रे थोडे होय ऑफिसर आहा न्हू तेवूय सांगता थोडे होय ऑफिसर आहा न्हू तिंका दिसता मरे म्हाका ह्या एमएलएन कामाक लायला ह्या मिनिस्टरान कामाक लायला आमचें कोण कांय करूंक शकना पूण हांवें तिंगा तुमच्या मिडियाचेर सांगता जे ऑफिसर आहा न्हू आनी पणजेचे आमचे एमएलए कोण मागता ते ऑफिसर आहा थोडे होय आहा ते की पणजेचे आसूंक शकता तालिगांवचे आसूंक शकता हय ते हय दादागिरी करता हय ऑफिसर जालेले आहा थोडे मिनिस्टरांचे पावराचेर कामाक जॉबाक लागला न्हू तिंका कामाचें येना रे काम करपाचें येना रे व्हडलें तिंका फक्त येवपाचें ताप कोणाचे हेजेर म्हणटा तूं म्हणल्यार कोणाचे हय थोडे कितें म्हणटा हांव ह्या मिनिस्टरान लायला म्हाका कोण कितें करतलो हांव बसता वयता
काम करतलो कोण डिपार्टमेंट तो पावर तो उलयता न्हू बेश्टेन कोणाक डिपार्टमेंटान तुमकां घेतला मिनिस्टराचे पावराचेर उलयता जे मिनिस्टरांनी आयज पळय आयला पळय न्हू ते सर हांव तिका हात देऊन एकूच मागता चाय एग्जाम्पल सांग खंयचा सांगता पळय. मिनिस्टर कोण सांगता पळय तो? ना तोहे तोहे सांगूंक शकना रे. पळय सांगता पळय 40 MLA हा थोड्यांचे कितें म्हणटा कोणी म्हाजो मनीस कितें हांवें तिका सांगलें तुका कोण तूं कोणाचो पावर न्हू तूं म्हाका नांव सांग बरें हांव डायरेक्ट त्या MLAच्या फुड्यान वयता आनी तुका उबो करता ह्यात तूं मनीस हो तुजो जाल्यार तुज्या ऑफिसान बसयता का हिंगा दवरनाका डिपार्टमेंटान कित्याक लोकांचें काम करूंक आहा मरे तुमी फिशरमॅनाक लागून डिपार्टमेंट आहा कोणाक लागून डिपार्टमेंट आहा हाल्या डिपार्टमेंट बंद पडलें फिशरमॅन ना जे डिपार्टमेंट उरतले ना मरे तें तिका सांगलें कित्याक त्रास करता लोकांक ओके आनी एक विशय म्हणटा तो संजय तूं हांवें तो एलईडीचो विशय उलयलो ते ड्रोन बिकॉज तूं मिस्टेकार तो फिजिबल आसा अरे बाबा सांगता मॉडर्न टेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें तुका आनी म्हाका खबर आसता आमी कितें सायंटिस्ट आमकां आयज क्लायमेटाचें कितें जालां क्लायमेट कितें चेंज जालां हेजेर कोण विचार केला आम मेल्यार 4 दीस दूख मरे कारण गोंयान 4 दीस दूख आसता 5 दिसा सगळे विसरान वयता ड्रोन बिरोन ते कोण तो चलयतलो ड्रोन कोण चलयतलो ड्रोन बसोन बोटी घे मरे बोटी घे स्टाफ घे आनी थंय बसया मरे कोण सांगता बंद जायना म्हणून इल्लीगल पुलिसांक काडान भायर उडय डिपार्टमेंटाक सांग तूं कर म्हणून काम कोण सांगता जायना बंद अरे म्हाका तर घरा कडेन नुस्तें पावलें सकाळीं बरें बरें इसवण मोठी वागी म्हाका कित्याक पडला नुस्तें बंद करपाक इल्लीगल कोणाक पावता पावता थिंगा 100% न्हू कोणाक मंत्र्यांक अरे बाबा मोतऱ्यांक कित्याक सगल्यांकूच पावता सादो MLA घेवन पावता एमएलए घेवन पावता MLA सगल्यांक पावता कोण एलईडीन करता पळय ते दिता तांकां LED करता ते सगळे फ्री मरे थिंगा आनी ना फेस टू फेस सांग म्हाज्या जे दिसार म्हणून थिंगा एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू LED लायटी घालता एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू ह्याच विशय दिला पयलींचे LED लायटी जेन्ना येयले तेन्ना एवॉर्ड कोणी दिलेले डिपार्टमेंटान दिले थिंगा LED बरी म्हणून आतां कित्याक रडटा तुमी LEDन पाड घाले म्हणून आमकां खबर आहलें ना LED लायटी स्टडी करपाक जाय हाडले आनी कोणाच्या माथ्यार घाले आतां रडटा थिंगा पेट्रोलिंग बोट ना मरे सादी एक सायड यूज केला थिंगा 6 म्हयने मोडून आसता तो कंट्रोल रूम आहा तो म्हणटा तो कंट्रोल रूमाक फोन कर आमकां मागीर बोट मोडला म्हणटा जायना त्यांची जी सबसिडी आहे ऑल ओव्हर गोवा बंद आहे की तीसवाडीची ऑल ओव्हर गोवा आतां कितें केला डिपार्टमेंटान पयलो तसो ना फिशरमॅन म्हणून सबसिडी मेळटा आतां कितें केला जनरल आहा OBC ST आहा तो एकदां करता डिवायड करिनाका न्हू फिशरमॅन कळ्ळें ना आतां तुमी सगळे प्रेस वाले बरें तुमी ST कोण आहा बाबा तूं मागीर यो घेवंक प्रेस तूं जनरल तूं पयलो घे तूं हा ना सगळे वांगडा घेता वांगडा घे तुम्ही आज रिप्रेझेंट करता म्हणजे दिसवाडी कितें दुसऱ्यांक कितें रिप्रेझेंट करना दिसवाडीचे तिने पेंडिंग दवरला न्हू 40 फायली उरलेल्याचे कोणाचे ना उरल्याचे सगळ्यांचे येयले पयशे सगळ्यांक येयले कंप्लीट आनी वयल्यान हांवें सांगला थिंगा म्हाका नाही कितें जाता न्हू ते आख्खो संवसार पळयतलो म्हाका येवपाक येना तुमकां उलोवपाक आख्या संवसाराक दिली आनी म्हाका मेन CMाक आनी फिशर मिनिस्टर तूं जाणा ते पर्पज कोणाचो इश्यू हांव फाल्यां हायकोर्टाक कशें जेन्ना 7-8 जाणांचे सस्पेंड जाता डिपार्टमेंटाचे स्टाफ पूण आसूं तिका लागून वचना हायकोर्टाक सस्पेंड जाता कित्याक म्हणून अरे तू सांग 25 वर्सां एकल्यान बोट बांदलेली कितें तेन्ना व्हॅल्यू आसली तो 8 लाख आफ्टर 25 वर्सान ती इतके मोडटा आनी तो पण व्हॅल्युएशन करता त्यांनी 15 लाख दाखयला तो पोन्ने वस्तू इकया मरे सगळे आमी कितें मा एनी टायम वचत सस्पेंड जाता जाणा खबर ते दिले 94 टॉलर बांदलो एकला चिद्दोनीचो तेन्ना 8 लाख पडले खंय तेका 19 तेजो टॉलर मिरामार म्हणलो रिपोर्टाचेर सांगला तेका कांय दिवंक उपना सगळें तेचें इल्लीगल आहा सगळें आनी स्कुटीनी कोत्ता तिणी फायल पास करून तेका 8 लाख दिला 15 लाख व्हॅल्यू दाखयला आफ्टर 25 इयर्स आनी आमच्या बोटीचो तो म्हणटा व्हॅल्यू ना हे सारकें आतां हायकोर्टाक ते सस्पेंड जायना तिका कोण सालवर करता फिलीप नेरी येतालो फिलीप नेरीन केला ते फिलीप नेरी हालो तेन्ना तो हालो आनी आमचे फिशरमॅन बावडे रडले पांये पडले 1 रुपया दिवंक ना तेणी थंय जावंक उपन्ना न्हू आतां कितले पयशे हारे पडो न्हू पर्पज कोणाचे 30 कोटी तरी आसतले यूज करना